John chapter 14 verse 27. समाधान तुमचे ते हांव दवरून वेता, मुझे समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुम्ही कणकरची सोडा आणि तुम्ही भिवूंचे नका. Matthew chapter 28 verse 8 and 9. इतले आयकून त्यो स्त्रियो अर्दे भियान आनी अर्दे संतोषान म्हणल्या बरी समाधितावन शिक्षांक खबर दिवंक दवादवी गेल्यो. तेदवा एकाच सणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पाय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. बारूक चॅप्टर 3 वर्स 13. देवाच्या वाटेन तूं चल्लोय जाल्यार तूं सदांकाल शांतीन वस्ती करतलोय. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 10. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालूंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना, म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ परजडीत जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजू परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 8. तेदना पांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान वेतेली. मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी तांच्या किरणांनी भलायकी आसतली. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतलो काळोखान उरचो ना.